पालये पठारावेलो गोल्फ कोर्स लोकांनी बंद उडयलो तसो गोंयकारांनी एकठांय येवन तेरेखोलचो गोल्फ कोर्सा आड एकठांय येवंक जाय म्हूण एक्टिव्हिस्टांनी उलो मारला. तेरेखोल राखण मंचान गोल्फ कोर्सा आड सभा दवरिल्ली. सभेक गोंयच्या वेगवेगळ्या समाजीक संघटनांचे कार्यकर्ते आशिल्ले. प्रकल्प आयलो जाल्यार थंयचे पर्यावरण काबार जातले, लोकांक जगप नाका जातले म्हूण कार्यकर्ते उलयले. तेरेखोल गोल्फ कोर्स जायत जाल्यार थंयचो निसर्ग काबार जातलो. जाणट्यांच्यो जमनी राखून दवरूंक जाय. सगळ्या गोंयकारांनी एकठांय येवन प्रकल्पा आड आवाज काडचो म्हूण उलोवप्यांनी उलो मारला. 450 लिटर उदक एका पर्यटकाक दिवचे पडटाले गोल्फ कोर्स जेन्ना सुरू करताले. एक लक्षात दवरा की गोल्फ कोर्स जर येयलो जाल्यार हांगासर जे पर्यटक येताले ते पर्यटक तुमच्या आमच्या सारखे नासताले. ते युरोप अमेरिकेंतल्यान हांगासर येताले, हांगासर विमानांतल्यान येताले आनी त्यांच्या खातीर आमची बायलां, आमची भुरगीं हांचे जे शोषण जाताले. आज तुम्ही समुद्र किनाऱ्यार जर गेले जाल्यार थंय तुमकां नैतिकता ही दिसची ना. आणि जमनींतल्यान आमच्या शेतां भाटांनी पावते. आमची शेतांनी उत्पन्न जाता ती पिकावळ, आमच्या काजींनी जाता ती उत्पन्न जाता ती पिकावळ जातली दुयेंसांनी भरलेली. 4 म्हयन्यांनी आमी काम करतात आनी धाडस पर आख्खे वर्स जियेनासर उरलेले म्हयने सगळे हॉस्पिटलांत न्हिदचे पडटले. पण तुमकां सगळ्यांक आमी सांगूंक सोदता आयज ह्या माचये वयल्यान की आमी मना पासून आनी पुर्वजांनी जे दवरलेले जमनी आसा ते आमच्या कश्टान आमी ताजे राखण करतात. गोंयचो तेंको आसा आनी आमी इतलेंच सांगूंक सोदता आमचो लढो जो आसा तो न्याया खातीर आनी सत्याच्या आदाराचेर आसा. आमचे दोंगर कापप, आमची शेतां पुरोवप, आमच्यो नदी भुरसावप इज दिस डेव्हलपमेंट. Think my Goans, think seriously what is happening to this beautiful and virgin Goa. It's no more left virgin. प्रुडंटा खातीर विलास आरोलकार. पेडण्या पारशा खाजनात मानशेची पावणी करूंक आयिल्ले तलाठी आनी सर्कल इन्स्पेक्टराक पावणी करनासतना परत वचचें पडलें. पावणी करचे पयलीं कायदेशीर कमिटी नेमची म्हूण शेतकाऱ्यांनी मागला. मामलेदारान 2 वर्सां कमिटीच नेमिल्ली ना. मानशेचो वेव्हारय सारको ना. कांय वांगड्यांनी पावणे पयलीं हिशोब मागलो जाल्यार कमिटीचे अध्यक्ष, तलाठी आनी सर्कल इन्स्पेक्टरा कडेन जाप ना. सगळ्या बेकायदेशीर गजालींक मामलेदारच जबाबदार म्हूण आदलो आमदार दयानंद सोपटे उलयलो. पारसेच्या मानशेचो वेव्हार कशाय कसोय चल्ला. शेतकारांक 2 वर्सां ताचो फटको बसला. मानशेची पावणी करपाक म्हूण आयिल्ले तलाठी आनी सर्कल इन्स्पेक्टरा कडच्यान शेतकारांनी हिशोब मागलो. कमिटीच्या अध्यक्षा कडेन हिशोबूच ना. शेतकरी जो क्वेश्चन तो जाणा तुम्ही रिपोर्ट न्हू हे रिपोर्ट दिवन हे पळय पाड घातले आमचे तुमी. आय एम ब्लेमिंग यू मीन्स मामलेदार. माझे कडेन एप्लिकेशन आहा 2 वर्सां जाली अंडर RTI एप्लिकेशन केला. म्हाका डिटेल मागला हांवें मामलेदार कडसून अजून म्हाका उत्तर मेळना. 2 वर्सां जाली तरी. शेतकारांचेर आयिल्ल्या त्या परिस्थितीक मामलेदारूच जबाबदार म्हूण आदलो आमदार दयानंद सोपटे उलयता. कमिटीची नेमणूक 15 दिसां भितर केली ना जाल्यार सगळ्या शेतकारांक घेवन पेडणेच्या मामलेदाराक घेराव घालतले म्हूण सोपटे उलोवन गेला. आणि हाचे खातीर तेजे कडेन मागता जाले ते जाले. लोकांच्या पोटार जी हे आयली शेत बुडले खर्चाणीन. पण हेचे फुडें फाल्यांच्यान ती परिस्थिती येवची ना. हाचे खातीर ऑन बिहाफ ऑफ ऑल फार्मर्स आय एम रिक्वेस्टिंग हिम to conduct immediate meeting of the farmers, elect the committee. Farmers are there as per the provision. Required numbers of farmers only 10 and out of 10 only 5 members committee mamladar's duty to appoint. ताणे ती जाता तितली बेगीन करची. ती केल्यानंतर जाता तितली बेगीन पावणी करची. आणि हे जर झाले ना जाल्यार सगळ्या शेतकऱ्यांक घेऊन मामलेदारा कडसून घेराव घालतलो आणि मागतलो तू यो आणि बांधून दी पूण शेत पडून करून तुका दिवचो ना. कोणे मागीर असो तो. प्रुडंटा खातीर विलास आरोलकार. इतल्यान खबराचित्र हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.